शेजारच्या बँकांक सामाजिक संस्थांक तशेंच देवस्थानांक सरकारी शाळा दत्तक घेवपा खातीर विद्यांजली ह्या पोर्टला वरवीं उपलब्ध आसतल्यो अशी माहिती मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी दिल्या। शेनवारा सकाळी 10 ते 12 वरां मेरेन मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी मुळाव्या शाळांतले शिक्षक आनी पालक शिक्षक संघाच्या पदाधिकाऱ्यां कडेन व्हिडिओ कॉन्फरन्सा वरवीं संवाद साधलो। एकूण 12 तालुक्यांतल्या पालका शिक्षकां वांगडा विविध विशयांचेर चर्चा जाली। हांगासर फोकस उलयता आसतना हांवें म्हटलां की प्रायमरी एड्युकेशनाचेर आमी दितले आनी तेकाच लागून आमी प्रायमरी एड्युकेशन जे आसा हे सगळे इन्वॉल्व करून करप हाजेर आमी भर दिल्लो आसा। आनी हातूंतल्यान एक विद्यांजली नावाचो पोर्टल केंद्र सरकारात काढला। हांव आनी मुद्दामून सांगता की विद्यांजली कित्याक की शाळा दत्तक घेवप हो प्रकार आसा, पण शाळा दत्तक दिता आसतना आमी सरकाराची शाळा दुसऱ्या कडेन दिना। सरकाराची शाळेचो पूर्ण कंट्रोल सरकारात कडेन उरतलो, बट ती शाळा इन केस खंयची जर NGO आसत, खंयचे जर यंग प्रोफेशनल आसत, रिटायर्ड टीचर आसत, रिटायर्ड गव्हर्नमेंट ऑफिसर आसत, पब्लिक प्रायव्हेट सेक्टरांतल्यो वेगवेगळ्यो संस्था आसत आनी तांच्यांनी ठरयलें की ह्या शाळेचेर लक्ष दवरपा खातीर तेजो इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट करपा खातीर शाळेंतल्या स्टुडंट्सांक बाकीचे एडिशनल ट्रेनिंग दिवपा खातीर तांकां बाकीच्या इक्विपमेंट लागता ते दिवपा खातीर कदाचित लॅपटॉप आसतलो, कंप्युटर लॅब आसतलो, हे आमी स्वताहून डेव्हलप करपाची जर खंयची संस्था फुडें येता आसत जाल्यार आमी विद्यांजली नावाच्या ह्या प्लॅटफॉर्मा वयल्यान तांच्यांनी आपल्याक रजिस्टर्ड करचें किंवा आमच्या शाळेंतल्या प्रायमरी टिचरा कडेन तांच्यांनी संपर्क सादचो, जेणे करून आमी म्हणटा की ती शाळा एखाद्या सोसायटीत ती शाळा दत्तक घेतल्या, ना की ती शाळा खंयचे तरी दुसरे इश्कॉल चलयत्या ताज्या कडेन आमी दिवंक ना। आमची स्कूल जी आसा हे आमीच चलयतले, बट फक्त ताका सपोर्ट करपा खातीर त्या गांवांतली एखादी देवस्थान आसतले, त्या देवस्थानान म्हणूं येता की ही शाळा आमी दत्तक घेता, मागीर तेजो बारीक सारीक थंय मेंटेनन्स बारीक सारीक त्या शाळेचे अपग्रेड करपा खातीर वेगवेगळ्यो गजाली आसतल्यो। त्या शाळेच्या सायडीक चलपी किंवा त्याच पंचायत एरियांत चलपी कदाचित एखादी सोसायटी आसतली, एखादी बँक आसतली, तांच्यांनी शाळा दत्तक घेवं येता। हो प्रकार म्हणजेच आमी शाळेंतलो टीचर बाकीचे सगळे सरकाराचेच आसतले, बट फक्त एक शाळेचेर लक्ष दवरता आसतना इन्फ्रास्ट्रक्चर वायज अदरवायज बाकीच्यो सगळ्यो गजाली त्यो दिवपाक आणि सपोर्ट करपा खातीर शाळा दत्तक ही विद्यांजली या केंद्र सरकाराच्या योजनेच्या अंतर्गत आमची दिवपाची योजना आसा।